आमी पयलीं मातयेचो गणपती हाडटाले आनी तो मातयेचो म्हणटा म्हणटा मागीर जालो प्लास्टर पॅरीस. मागीर तो प्लास्टर पॅरीस आमी उदकान जेन्ना विसर्जन करताले जेन्ना विसर्जन करता तो मागीर उठतालो आनी मागीर ते नुस्तें कितें आतां एक तामश्याक पालवांक डाग पडटा, ते पोल्युशन वाडटा, ते प्लास्टीक घालता कितें घालता ते आमकां खबर ना. म्हणटकूच एक दीस टीव्हीचेर विलासराव देशमुखागेर गणपती पंचधातू असो पळयलो आमी आनी आमी असो घरांत निश्चय केलो की सगळे भावांक भयणींक आनी आमचे भाभीक बी विचारून आमी एक पंचधातू गणपती हाडपाचो म्हणून. म्हणटून तो आमी हाडपाचो केलो आनी आमी उडपी खबर काडली. उडपी म्हणून तो म्हणलो पयलीं ऑर्डर दिवची पडटा, मागीर तो म्हणपालो तयार आसा, पोरवेक म्हणलो गोंयान व्हेल्लो आनी तुमचो म्हणलो दुसरो म्हणपाक लागले. ते हिशोबान आमी हाडलो आनी मागीर आमी तेजेर विचारलें की हो कसो विसर्जन करता. मागीर तेमी म्हटल्यार घरान टँक करपाची जावं सिंटॅक्स आसता ती कट करून ताका बरी फुलां न्हेसोवप, जशी सलमान खानाकार कशें करता त्या भशेन आनी तो विसर्जन करप आनी परत तो विसर्जन करून तो काडून बरो पुसून ताका बरी ती शेड ती हेची ऑरेंज कलरची फोल लावन बरो करून पुसून बरो करून दवरप आनी फुडल्या वर्सा परत तो मागीर पुजप अशें आमी करपाचें केलां ह्या वर्सा. तो इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली म्हणटकूच ह्या वर्सा आमी पंचधातूचो गणपती हाडला घरान बसयला. सो हे आता वर्सा हय वर्सा आमचो ह्योच वार्ता आसतलो. आमी टीव्हीचेर गणपती पळयताले महाराष्ट्रात पुजेक लायताले ते, म्हणजे आमच्या सगळे जे कुटुंबाच्या मनात अशें आयले की आमी वय पुजेक लावपाचो म्हणून आनी पुजा करपाची. कित्याक जे पळय मातयेचे गणपती लावन प्रदूशण कितें जाता तेजेर हो उपाय आनी म्हणून आमी उडपीच्यान हाडलो वचोन आनी स्टार्ट केला.